प्रश्न साधो हा. ताणें जसं सांगलें की तुमची मेयर म्हूण काम सगळ्यांनी पळयलां आनी दीस रात तुमी काम करताले तेंय पळयलां. आज जेन्ना तुमी ही कामाची क्वॉलिटी जाचेर म्हाका दिसता पणजेचे आमदार इज ऑन रिकॉर्ड दॅट द क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड. अदर ऑफिशियल्स आर ऑन रिकॉर्ड दॅट द क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड. तुमचो अनुभव तुमकां कितें सांगता? पणजे भितर जें काम जालां, तुमी येदो 700-800 कोटी रुपयांचो प्रश्न काडलो. हें काम पळयतकीर तुमकां कितें दिसता? ही कामाची क्वॉलिटी जाचेर आमी वील गो टू ऑल दी पॅनलिस्ट. आय विल स्टार्ट विथ यू. द क्वॉलिटी ऑफ द स्मार्ट सिटी वर्क्स उदय बाब, आज पावसाक 5-6 दीस आसतना तुमचो ह्या क्वॉलिटीचेर वर्डिक्ट कितें? पणजेन जरी वेगवेगळे एजन्सी काम करता स्मार्ट सिटीच्या अंडर, जाल्यार दोनूच कॉन्ट्रॅक्टर काम करता. एक तो गव्हर्मेंटाचो जावंय आसा पळय, जाका पोसला गव्हर्मेंटान तो, आनी ताका काम पणजेंतलें मेन सिटींतलें काम तेणें घेतलां. 2 दिसां पयलीं एक शॉकिंग न्यूज हांवें आयकलां की जे महालक्ष्मी देवा कडल्यान जी ड्रेन आसा ती तेणें कॉन्क्रिटान बांदपाक सोडून ते व्हडले पायप घातला म्हणून, आनी ते सेंटरांतल्यान घातला. म्हणजे हांव खरेंच आयकून म्हाजेर विश्वास बसूना की हें ताका कशें एलाव केलें. कन्सल्टंट जो इतके करोड रुपीज तेणें घेतले, त्या कन्सल्टंटान कितें तें प्लॅन केल्लें, कितें दाखयल्लें, आनी हे पायप एक घालप आनी ते फाल्यां हालतींच्यान जेन्ना माती ओडून येता आनी फाल्यां ते पायप चॉकअप जाले जाल्यार फुडें कितें जातलें. टायम बोमार आसा म्हणटा ते सारकें, दत्तप्रभा म्हणटा ते सारकें. हांव खरेंच म्हाका विश्वास बसूना अजुनी. जर खरेंच जर पायप घातला जाल्यार ह्या कोण ते कन्सल्टंटाक पयलीं व्हरून म्हाका दिसता म्हाजे शब्द ना न्ही की तेजे पयशे पयलीं ते आसा ते स्टॉप करपाचे, दिल्या ते उरल्या ते पयशान दिल्या ते तेजे वेळार काडून घेवपाचे. तुमी पायप घालता, ड्रेन ती सादारण बांदपाची आसता, ताका चेंबर आसता, ते फाल्यां कितें चॉकअप जालें ते चेंबर ओपन करून हें घालूंक जाय. आनी म्हाका हें सांगलां बऱ्या व्हडल्या मनशान, बऱ्या व्हडल्या कोण इंजिनियरान सांगलां हें काम तेणें पायप घातलां म्हणून. आनी हें जर अशें जालां जाल्यार आमी आमचें दुर्दैव म्हणपाचें की पणजेकाराक फुडें कितें हेंच्या फुडें ताट वाडून दवरलां तें कितें जावपाचें आसा तें. आनी तेजी क्वॉलिटी तुमकां इंजिनियर सुद्दां कोण वचपाची गरज ना. तुमी चलत वता रिट्स हॉटेला कडेन, थंय हिंदू फार्मासी त्या भितरल्या रेणीन बसलेच्या थंय सादीशी इल्लेशें हें केल्लें. थंय तुमी पळयात कशे पेवर्स ते घालून जाल्या बरें 8 दिसां भितर ते पेवर्स उकडून गेले सगळे गेले. तुमी हांगासर महालक्ष्मी चेंबर हेजे कडेन आमच्या सरस्वती मंदिर हेजे कडल्यान थंयच्यान महालक्ष्मी देवळा थंय तुमी चलत या, तुमी पळयात तुमकां व्हडलो इंजिनियर बी गरज ना. सादो तुमी मनीस सांगतले की हें काम क्वॉलिटीचें न्ही म्हणून. MLAन सांगलां तशें की हें काम हें जालां तशें लोकूय उलयता, पणजेंतले सगळे सादे लोक उलयता की कामाक क्वॉलिटी नाच. शेवटी आतां कोण जबाबदारी घेतलो? कोणाची? ही कन्सल्टंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं 8 कोटी जर तूं कन्सल्टंट फी घेता जाल्यार तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सगळें काम सारकें करून घेवपाची. क्वॉलिटी थंय सारकी आसा काय ना तें फाल्यां आमकां कळना. तुवें सिमीट कितकें घातलां, कितें घातलां तें तेजें काम. आयच्या डेटी पासून हांवें स्मार्ट सिटीचे खंयचेच ऑफिसर हांवें फिल्डार पळोवंक ना. खंयचेच ऑफिसर आज एक संजीत एक आतां हें जाल्ल्याक तेणें हें केलें. संजीताक खरें 1 वर्सा पयलीं हाडूंक जाय आसलो. 1 वर्सा पयलीं आज तुमी ते कलेक्टराक 6 म्हयने पयलीं तरी हाडपाक आशिल्लें. जे कलेक्टराक कांयच खबर ना, पणजेची ABCD खबर ना, तिका तुमी काडलें आनी थंय MD म्हणून घातली. तिका कितें खबर आशिल्ली? आनी संजीत 4-5 वेळा तरी पणजे CCBचो कमिशनर आसलो. ताका ईच एंड एवरी ड्रेन एवरी सगळें खबर आसलें. तुवें 6-7 म्हयने पयलीं हाडलें. आज ही परिस्थिती खुबशी जाग्यार येवपाची. ही खूब लेट जालें संजीताक हाडपाक. आज तुमी त्या मनशाक हाडूंक ना, त्या मनशाक डिले केलो आनी आज पणजेकारांक हें फुडें सहन करचें पडटलें. सगळे त्रास हे सहन करचे पडटले. एका सगळो जबाबदार कन्सल्टंट आसा. कन्सल्टंट पयशे इमिजिएटली स्टॉप करचे कितें उरल्या ते. आनी जर क्वॉलिटी सारकी ना जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल धरचो. वसंतबा, बिफोर आय गो टू दत्तप्रसाद, व्हेरी क्लियरली एक कॉर्पोरेटर म्हणून, सिटींग कॉर्पोरेटर म्हणून, एक्स डेप्टी मेयर म्हणून पणजेचे, आनी ती जी लेन आनी जी ड्रेन आमी उलयतात तो भाग तुमचे हातूंत अंडर येता. म्हणून हांव विचारतां कामाच्या क्वॉलिटीचेर तुमचो फ्रँक ओपिनियन कितें? पळय, जेन्ना हें काम तांचें सोंपलें, म्हणजे सोंपता तांणी ती ड्रेन पुरयली विदावट कनेक्ट, म्हणजे हांवें लेटर घालतकच बोवाळ जालो. तेन्ना हांवें तांकां सायटीर हाडलें द कन्सल्टंट. ड्रेन अर्द्यारूच पुरोवन सोडली, ती मांडवीक पावलीच ना. आनी हालतींच्यान येणारें उदक तें कनेक्टूच करूं नाशिल्लें. हांवें ती रस्तो फोडून, नवो केल्लो रस्तो फोडून ताका ती कनेक्ट करूंक लायली. आतां एक्स मेयर उदय बाबान सांगलां तशें एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ओल्ड ड्रेनी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो पुरोवन सेंटराक ड्रेन घाल्या. ते पावसान क्लिनींग कशें जातलें? आनी हालतींच्यान येणारो जो घसघसो आसा, भितर प्लास्टीक आसत, गुणे आसत, पावसाक सगळें येता. क्लीन करपाचो मेकॅनिझम अजून आय एम शुअर दे डोंट हॅव अ मेकॅनिझम टू क्लीन द ड्रेन्स.
आनी त्यो जर करपाक सुद्दां गेले जाल्यार ट्रॅफिक ब्लॉक करची पडटली. एज फार एज द क्वॉलिटी इज कन्सर्न, जशें बाकीचे दोन्ही पॅनलिस्टांनी सांगलां, द कन्सल्टंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PMC म्हणटा आमी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी. ही शूड बी रिस्पॉन्सिबल for the design and checking the quality. It not only refers to the universal footpath. हे सिवरेज आसत, रोडाची क्वॉलिटी आसत, म्हणजे जे म्हणसर ह्यांची क्वॉलिटी जाय तशी येना अप टू द स्टँडर्ड, आय थिंक ऑल बिल्ड शूड बी विथ हेल्ड टील सॅटिस्फॅक्टरी रिजल्ट्स आर गॉट. नाजाल्यार अशेंच एवरीथींग वील बी टेकन फॉर ग्रांटेड आनी येणारो मनीस अशेंच काम करून आमकां तेल लावन वतलो. एज अ सिटींग कॉर्पोरेटर यू आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर यू आर नॉट हॅपी विथ द क्वालिटी. पहिले म्हणजे डिझायनाचेर म्हाका एक प्रश्नचिन्ह आसा आणि क्वालिटी एज आय सेड इट्स अ कन्सल्टंट, कित्याक आमी लेमॅन जाता. करेक्ट. लेमॅनाक आमकां टेक्निकल कळना, पूण जितले आमकां म्हायती आसा ताजेर म्हाका तरी मातशे डाउट्स येता की क्वालिटी इज नॉट काम जाला काय, क्वालिटीचे काम जाला काय ना. आय एम नॉट कॉन्फिडंट अबाउट द क्वालिटी. दत्तप्रसाद, क्वालिटी तुमचो व्हेरी क्लियरली असेसमेंट कितें? आता आमचो वसंत बाब म्हजो बरो मित्र तो, आनी एकाच पार्टीन आमी बरोबर बरें कामूय बीन केल्लें आसा. तो डायरेक्टली हें ब्लेम आतां कन्सल्टंट पळय करता तें एक्चुली बरोबर ना. कित्याक लोकांनी ताज्या पार्टीच्या सिंबलाचेर एक आमदार निवडून हाडिल्लो आसा, हू हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी 2019 पासून आज पर्यंत तोच आमदार आसा. प्रमोद आचार्याचें स्टुडियोन बसून काम न्ही, तें काम थंय सारकें चल्लां काय ना तें पळोवपाचें. आमचें सगळ्यांचें काम तें नजरेन हाडून दिवपाचें कितें हांगा चुकता जाल्यार. बट आमदाराचें काम तें की आपूण रस्त्यार थंय एक्चुली थंय पायप घातला, जशें उदयान म्हणलें, काय थंय कॉन्क्रिटान तें बांदलां, हें पळोवपाचें काम आमदाराचें. ही हॅज टू यूज हीज ऑफीस फॉर ऑल दीस थिंग्स, नॉट मी एंड यू. So Vasant cannot just pass the blame to save his party from this on the consultant की ताणें कितें 8 कोटी घेतले तो सगळो विशय वेगळो. हांगा फक्त 8 कोटीचोच विशय ना. हें आतां पळय, लेट मी जस्ट शो दिस टू यू ऑन पेपर. हें म्हाका गव्हर्मेंट वेबसायटी वयल्यानूच मेळ्ळा. म्हणजे वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड्स कशे जाल्या ते पळय. हांगाच तुमकां आतां डायरेक्ट दाखयता, रेनोवेशन ऑफ ओल्ड एंड डॅमेज्ड पायपलायन्स इन मळा एंड आल्तीन एरिया. 0.36 म्हणजे 36 lakhs दाखयता हाजेर, आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लिटेड म्हणून दाखयता. मळ्यान आतां कितें परिस्थिती आसा ही सगळ्यांक खबर आसा, आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लिटेड दाखयता. मागीर हे रिजनरेशन ऑफ एंड रिडेव्हलपमेंट ऑफ इंटरनल लेन्स ऑफ मळा 3.6 crores. दीस इज शोईंग एज कंप्लिटेड. म्हणजे हाजेर क्रिमिनल एन्क्वायरी जावपाक जाय. हे कोणाचे पयशे? आणि हे कितें हांवें प्रिंट करून हाडूंक ना, दीस इज ऑन रेकॉर्ड. सो दीस इज द लेवल ऑफ गव्हर्नन्स दॅट इज हॅपनिंग. ह्या हाजेर लेट मी बी व्हेरी क्लियर, द नंबर 1 पर्सन ऑन द चेअर, द MLA and the mayor cannot run away from this. They are the ones at the helm of affairs since 2019. They have to take responsibility for this. आणि जें कितें आतां जें जाल्लें आसा हें कशे पद्दतीन आतां जाग्यार घालतले, कोण ओपोजिशन कोण रुलींग हें पळयनासतना ज्या लोकांचें बरें मन आसा पणजेकारां खातीर, ह्या सगळ्या लोकांक ऑन बोर्ड घेवन हो विशय आतां फुडें व्हरपाक जाय. ओके.